Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. टिका महोत्सवाक मायग्रंट लेबरांची गर्दी. वाशिनां घेयात आनी कामांक येयात म्हूण सांगिल्ल्यान लागीं आशिल्ले वाशीन केंद्रांचेर तांची धांव. नागवा पंचायतीक टिका महोत्सवाक गर्दी. थळावे म्हणटा सगळ्यांक मेळूंक जाय. तांची गर्दी पळोवन वेगळी वेवस्था करची. आमदार बाबाशान म्हणटा कायमस्वरुपी सेंटराचोच उपाय. बोले कि 1 तारीख से पहले वैक्सीन लेने का किधर भी नहीं तो कंपनी में नहीं लेगा ऐसा बोला। मगर कंपनी ने अरेंजमेंट कुछ नहीं किया, किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया। छोटा मोटा कंट्रैक्टर का काम करता है कि वो बोला कि उधर रहता न तो उधर पंचायत भवन में लगा है शिविर, हाँ उसमें जाके वैक्सीन और वैक्सीन लेने के लिए इधर आया। हाँ तो वहीं आ रहा था ना माउंट मेरी में वैक्सीनेशन के लिए हमें यहाँ पे रूम पे रुकते हैं ना तो यहाँ से पास हुआ। आमकडे आता रजिस्टर्ड 4500 पंचायती रजिस्टर्ड लेबर आहात. आम रजिस्टर्ड मायग्रंट लेबर 4500 ना. हे सगळे आमचे गांवचे न्ही. हे सगळे कोडताली आहाय, कोणसुवा आहाय, मिल्ला वेर्ना सगळे हिंगेले. चडशे मायग्रंट्स आहाय ते जावं वेर्नाचे सगळो प्रेशर आमकां हिंगा आमगे विलेजीचे येयला नागवा. सो हांव कितें म्हणटालो जरी तर तांकां सेपरेटरी ड्रायव्ह दवरून हो प्रेशर उणी केलो जाल्यार आमगे लोकल्सां बरो चान्स पडटालो. आनी थिंगा पर्मनंट सेंटर करपा जाय. हांव डॉक्टराक उलयलां, डॉक्टरान सांगलां हें टिका उत्सव हाजें कंप्लीट जायली. तें जातरी हांव सीएमा कडेन उलयतलो, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी आमगे थिंगा पर्मनंट सेंटर जावपा जाय. कित्याक हो आमगे गांवचे लोकां वो गोंयकार जावं वो हे देखून तांकां देखून मेळपा जाय, पूण सगळें कंप्लीट जावपा जाय. ते वटेन जीएसआयचे पालवान उद्देगीक संघटनांनी इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कामगारांक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू केल्या. Now these vaccines we had purchased, Verna Association had purchased directly vaccines from Serum Institute in collaboration with Mother Care Hospital, and we started that from Wednesday for various industries. We have also given free vaccines, 1200 vaccines for vaccinating the neighboring villages of Verna Industrial Estate. So we started from yesterday in Kunkolim Industrial Estate, and the response was very good. We got around 540 people vaccinated yesterday. Today also it is going on, and from Wednesday we are starting in Kunaim Industrial Estate. वाळपय पीएचसीन सुर्ला 70 गावांत वचून वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह केली. थंय 100% वॅक्सिनेशन जाता म्हूण विश्वजितान ट्विटूय केला. एक घाटाचे रिजन आशिल्ल्यान तर तांकां येवपाक बरेंच कठीण आसा, कारण मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना. आनी लॉकडावनाक लागून मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना केटीसी बसीचे. ताका लागून म्हज्या डायरेक्टराचे डॉक्टर जो डिसाचे इन्स्ट्रक्शन, ताका मिनिस्ट्री कडसून इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की वचून सुर्ला गांवांत तांकां 100% वॅक्सिनेट करपाक जाय. 60 and above and 18 and 44 ह्या एज ग्रुपाक आज आमी हांगा एक मोहीम सुरू केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.